Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविड-19 वाशिनांची वेस्टेज जावंक जायना म्हूण आरोग्य खात्या मुखार मोठें आव्हान. एका वायोलांत 10 डोस आसतात. एकदां उक्ते केल्यार ते 4 वरां भितर दिवंक जाय. एकाच बरोबर 10 जाण येत जाल्यार वेस्टेज जावची ना. हे वायल एकदां उगडटकच फक्त 4 वरांच वापरूं येता. 4 वरां नंतर तितून कितें जे डोस उरल्यात ते आमकां भायर उडोवचे पडटात. दीस इज कॉल्ड एज वेस्टेज. सो सगळ्या लोकांक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की तेणी येता आसतना आपल्या बरोबर 2-2, 4-4 लोक घेवन येवचे. जण एकल्यान आपल्या परीन चड लोक हाडपाचो प्रयत्न करचो, जाका लागून एक वायल उगडटकच आमकां 10 लोक थंय बसलेले मेळचे आनी आमचे जे डोसीस आसात ते वेस्ट जावचे न्हय. बाकी कडेन तुळा केल्यार गोंयांत वाशिनां पेड्यार जावपाचें प्रमाण खंय ते मानान सापूच उणें. आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट एक्चुअली स्पिकींग गोंयची आमची जी वेस्टेज आसा इट इज नेगेटीव. म्हणजेच जर आमी एक वायल वापरलें आनी अशी जर अपेक्षा आसत की आमी 10 डोसीस वापरचे जाल्यार आमकां 11वो डोस सुद्दां तितून मेळ्ळो आसा कायद्या प्रमाण आनी देर फॉर आवर वेस्टेज इज व्हेरी लेस. पूण तरी आसतना काही जाग्यांचेर समजा 4-5 जर बेनिफिशरी आयले आनी तेजे नंतर त्या उरलेले 4 वरां जर आनी कोण आयले ना जाल्यार आमचे 6 डोस वेस्ट जातात. ही वॅक्सीन वेस्टेज जी आसा ती दर दिसा प्रमाणे बदलता. आमची वॅक्सीन वेस्टेज इज एनीवेअर अरावंड 1.5 to 2 एज पर द मिनिस्ट्री. बट देन आमचे जे फिजिकल फॅक्ट शीट आसा तें पळयत जाल्यार एज आय कीप सेईंग आमची वेस्टेज नेगेटीव आसता. म्हणजेच आमी 10 वायलां वापरलीं जाल्यार खरें 100 डोस जावपा जाय पूण आमचे 105, 110 डोस सुद्दां जातात. गोंयांत आज मेरेन सुमार 1.25 लाख कोविड डोस दिल्यात. अजून सादारण 10-12% कव्हरेज. दोतोर शेखर साळकर म्हणटा अख्ख्या गोंयाक पावतली इतली वाशिनां देशांत पेड्यार जाला. आतां पर्यंत जे वेस्ट जाला न्ही ऑल ओवर इंडियेन तातूंत फूल गोंयांक आमी दोनूय वॅक्सिनेशन दिवंक शकतले आसले. वी हॅव वेस्टेड ऑलमोस्ट 25 lakhs ऑफ डोजीस इन द लास्ट 2.5 months. आमची रिक्वायरमेंट आहा 20 lakhs. गोंयची 10 लाखाचे आमी म्हणटात. 15 लाख जरी पॉप्युलेशन आसलें जाल्यार अंडर 18चे पॉप्युलेशन इज अरावंड 4 to 5 lakhs. सो 10 लाखांक आमी जर 100% सुद्दां केलें, वी नॉर्मली एक्सपेक्ट 70% जावप म्हणजे खूब जालें. पण 100% सुद्दां वॅक्सिनेट केले जाल्यार आमकां तितके ते डोस पुरो आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.